विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मुरगांव पालिकेची ब्रेस्तारा खाशेल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर बसका जाली। कोयराच्या प्रकल्पाचो मुद्दो, पे पार्किंग आनी कुत्र्याचेर कर लावप हे मुद्दे बसकेचे केंद्रबिंदू आशिल्ले। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। मेन आमच्या गार्बेजीचेर आसले आनी म्हाका दिसता की आमच्या कावन्सिलान गार्बेजीचो इश्यू आहा हो सिरियस घेवपाची आयज गरज आसा। आयज ऑल ओवर गोवा हो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा। आमकां तरी एक आमचो प्लांट आसा तो जाता तितलो बेगीन तो अपग्रेड करचो, कित्याक जो पर्यंत तें जायना ते दिसान दीस तुका गार्बेज वाडत वतली आनी फुडें लोकांक खूब त्रास जातले आनी गार्बेज दवरपाक आमचे कडेन जागो आसपाक। तशेंच आयज जेन्ना पे पार्किंग करपाची चिंतलां, वायट दिसता म्हाका सांगपाक की आमची पार्किंग जे तिलक मैदानाची पार्किंग तुका तांतयां कडेन आसलें ते आयज ती लँड कन्वर्ट केल्ली आसा आनी कन्वर्जन केल्लें आसा आनी ती पार्किंग थंयची काडली आसा आनी थंय आयज ग्रावंड घालपाचो अशें चिंतलें आसा। गार्बेज लास्ट कितलींशीं वर्सां न्हू सगळ्यांत मेजर प्रॉब्लम आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक। आयज तेंचे कितें प्लॅन जो 5 टनाचो जो थिंगासर बिट्सान जो हे काडला प्लांट हाडला तो एक्चुअली तो फंक्शनूच जायना आनी तोच ते एक्सपांड करूंक सोदताले। सो तेजेर आमी टोटली अगेन्स्ट जाल्ले। ताका लागून हांव पयलीं प्लांट जाय आमकां थिंगासर गार्बेज तो क्लियर जावपा जाय बेगिना बेगीन, पूण जे प्रोजेक्ट जे हाडटात ते वर्किंगूच जायना। फकत थिंगासर पयशे घालता आनी मागीर ते थिंगासर पयशे आमच्या लोकांचे पयसो थिंगासर वेस्ट। आमची कावन्सील ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली। मेन पॉयंट म्हटल्यार बायो आमचो गॅस प्लांट आहा पळय तो खंय तरी अपग्रेड करपाक आमी चिंतलेले। पयलीं आतां सद्या आमचो 5 TPD आहा तो आमी अपग्रेड करून 50 TPD करपाक सोदताले। तो प्लांट एक्चुअली वर्किंग सारको नासलोलो आनी सारको ना, ताका लागून म्हाका DMAन फोन कॉलार सांगलें की आनी एक न्यू प्रपोजल आहा, तूं समज मिटींग आहा जाल्यार तो एक प्रपोजल मांड। फोन कॉलान म्हाका कॉल केल्या प्रमाणे हांवें ते मिटिंगेक मांडला। तो म्हणटा की 9 करोड इन्वेस्ट करचे पडटले 14 फायनान्सांतल्यान, 9 करोड 14 फायनान्सांतल्यान बाकीचे सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडींग करतले। म्हाका आतां तेजेरूय डिस्कशन करपाचें आहा DMA कडेन। सपोज तो सुटेबल समज जाता प्लांट जाल्यार आमी त्या प्लांटाक वयतले। तसोच आनी एकूय प्रपोजल येयलेलो आसा, तोय प्रपोजल आमी CMA कडेन डिस्कशन चालू आहा। इवन गार्बेज मिनिस्टर मायकल लोबो कडेन डिस्कशन जाल्लेलें आहा। खंयचो आमकां सुटेबल लागता ते आमी प्लांट तो फिट करतले। खूब प्रॉब्लम आहा तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां। ज्या प्रमाणे पणजीन पे पार्किंग केलां तशेंच आमचो हांगासर बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आसा आनी म्युनिसिपालिटी हो एक स्ट्रेच फूल स्ट्रेच आसा पळय तो आमी पे पार्किंग करपाचो डिसायड केला। टेंट कल्चराचो थंय जागो आहा 10,000 स्क्वेअर मिटर, तोय खंय तरी तेंच्यांनी आमकां DMAक आमच्या दिलेलो आहा आनी तो समज जागो दिल्यार आमकां एक बरी गजाल आहा। तो आमी प्लांट नेक्स्ट टू आमचो गार्बेज प्लांटूच आहा तो 10,000 स्क्वेअर घातलेलो आमकां न्यू प्लांट घालपाक खंय तरी मदत जातली आनी खंय तरी एक 8 म्हयन्या भितर प्लांट समज बसलो जाल्यार वास्कोकारांचो, मुरगांवकारांचो आनी दाबोलेकारांचो गार्बेज इश्यू हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। आमी कडल्यान आमकां लेटर येयलेलें आसा की जे कुत्रे रस्ते पयलीं म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं खंय तरी लोकांक कुत्र्यांक लायसनां काडटाले ते म्हाका दिसता खंय तरी ट्रेंड तेन्ना उडयल्ले कित्याक लागून कॅन्सल जाल्ले खबर ना। आनी आतां आमी रेजोल्युशन घेतलां की हायब्रीड आहा पळय डॉग तांकां 450 आनी नॉर्मल कुत्र्यांक 350 आनी देसी कुत्रे म्हटल्यार नॉर्मल आहा पळय तांकां 250 हे आमी प्रायस तांकां हें केलें आनी एवरी इयर तांकां रिन्यूवल आसतले। ते कुत्र्यांक रिन्यूवल आसतलें। जे स्ट्रीट डॉग समज थंयसर रस्त्यार भोंवता तांकां आमी म्युनिसिपालिटी धरतले।